नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळींत बजेटाचे खण खण बजेट आणि खण खण बजेटाचें आमी आयकलें. एक वराच्या वयर चलिल्लें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचें भाशण बजेटा वेलें. ताजे नंतर हांगा तीग जण आशिल्ले आमचे कडेन एक प्रकाश कामत, गुरुदास सावळ आणि संदीप भांडारी. तांचेय विचार आमी आयकले. आणि आतां हांगा नवी पॅनल येतात तेन्नाच असेंब्ली भितर त्या वटच्यातल्यान आमचे प्रमोद आचार्य ते पावल्यात थंय मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या वांगडा. दिगंबर कामत आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि प्रमोद आचार्य आमकां दिसतात असेंब्ली भितर थंय बशिल्ले आसात आणि तांचेय विचार आमी आयकून घेतले. आणि त्याच बरोबर हांगा आमचे कडेन तितलेंच बरें पॅनल आसा. त्या पॅनलांतले पयले आसात आमचे कडेन हांगा श्री किरीट मगनलाल जे जावन आसात TTAG ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष आणि आतांचे म्हणयारे. दुसरे आमचे कडेन आसात हांगा माधव सहकारी जे जावन आसात गोवा डेरीचे अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर स्वतः एक शेतकरी. आणि हांगा तिसरे आसात नितीन कुंकळेकार जे जावन आसात आदले अध्यक्ष गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे. ह्या सगळ्यांक घेवन आमी आणि मुख्यमंत्री त्या वटच्यातल्यान असेंब्ली भितर आसात तांकां घेवन आमी हांगा डिस्कशन करतात. मुख्यमंत्री आमच्या स्टुडिओ भितर येवपाचे आशिल्ले पूण तांकां कांय कारणाक लागून मडगांव वचचें पडटा. तेन्ना ह्या पॅनल डिस्कशना भितर ते आतांच पार्टिसिपेट जातले. दिगंबर बाब तुमी आसात, म्हाका दिसता तुमकां आयकता. प्रमोद आचार्य यू कॅन आस्क हिम अँड देन the panel would also like to ask him his question. but पहिले आमकां दिगंबर बाब कामतीचे विचार आयकून घेवपाचे आसा. सर अशी बजेट जाचे कडच्यान किती अपेक्षा दवरप हातूंत भितर खूब जाण कन्फ्यूज आशिल्ले आणि तातूंत भितरल्यान हें बजेट आयला तुमी मांडलां आणि एग्रीकल्चर धरून बाकीचे सगळे गजाली IT त्याच बरोबर गोंयचे गोल्डन जुबली इयर ह्या सगळ्या गजालींचेर फोकस दवरून हें बजेट तयार केलां. वॉट वॉज देअर इन युअर मायंड वायल प्रिपेरिंग दिस बजेट? एक गजाल आशिल्ली की आमी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करतात. ही गोल्डन जुबली करता आसतना एक म्हणजे इंट्रोस्पेक्ट करप म्हणजे मुखार आमकां खंयच्या डायरेक्शनान वचपाक जाय. आनी म्हणूनच तातूंतल्यान म्हज्या मुखार एक लक्षांत आयलें की हांवें डॉक्टर माशेलकाराचो एक सुंदर बूक वाचिल्लो इंडिया 2039 जो जातूंत भितर इंडिया जर सुपर पावर जावपाक जाय जाल्यार इंडिया खंयच्या डायरेक्शनान वचपाक जाय हें डिटेल विथ स्टॅटिस्टिक्स ताणें त्या बुकांतल्यान हाडलां. आनी म्हणून हांव ताजे कडेन उलयलो की म्हजे तकलेंत एक विचार आयलो की आमच्या राज्याच्या खातीर एक विजन डॉक्युमेंट कित्याक तयार करचो न्ही. म्हणजे आज हो डॉक्युमेंट जर आमी तयार करून दवरपाक शकलो हो कदाचित फुडल्या सगळ्यांक हो मार्गदर्शन करपाक शकतलो. आनी तातूंतल्यान म्हजे दोळे मुखार गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कावन्सील हांव डॉक्टर माशेलकारा कडेन उलयलो आनी ही ऑल्सो एग्रीड टू माय रिक्वेस्ट आनी तातूंतल्यान ही डेव्हलपमेंट कावन्सील तयार करपाचो निर्णय घेतलो. त्याच भशेन काही स्किमी ज्यो हांवें लॉन्च केल्यो म्हणजे पयले खेपेक म्हाका दिसलें की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करतात तेन्ना आज जे आमदार आसात ह्या आमदारांक खंय तरी आपल्या मतदारसंघात एक सुवर्ण जयंतीच्या निमित्यान खंय समज कितें क्रिटिकल काम करपाचें उरलें ताका दिसलें कितें काम गरजेंत आसा कितें करपाचें आसा जो प्रोसेस करतलो जाल्यार खूब वेळ लागतलो ताका ताजे खातीर 50 लाखाची तरतूद पयले खेपे गोंय राज्यांत आमदारां खातीर हांवें केल्ली आसा सुवर्ण जयंती वर्साच्या निमित्यान. आनी त्याच भशेन भारत हो कृषी प्रधान देश असो म्हणटात. भारतांत एका तेंपार शेतीचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणाचेर जातालें, शेतकरी मोठ्या प्रमाणाचेर वयर सरताले. हळूहळू गेल्ले काही वर्सांत शेतीचो वेवसाय हो कमी जावपाक लागला. सगळे राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्दां उलयतात की शेती करपी लोक शेती कडेन आकर्शीत जायनात, तांचे भुरगे शेतकामा कडेन आकर्शीत जायनात बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट पेईंग. आनी म्हणून गोंयांतूय हीच परिस्थिती जावपाक लागली आनी हातूंतल्यान एक विचार आयलो की शेतीचेर चड थस दिवचे. आनी म्हणून ह्या बजेटांत थस्ट पळय जो आसा वो काही सॅक्टराचेर आमी दिला. तातूंत एक एग्रीकल्चर आसा, दुसरें एज्युकेशन आसा, तिसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. अशा काही क्षेत्रांचेर चड थस्ट दिल्लो आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता एक सिग्नल दिवपाचो प्रयत्न केला की गोंयांत सुद्दां गोंयचें सरकार हें शेतीक प्राधान्य दिवपाक सोदता असो एक सिग्नल गोंयच्या तरणाट्यांकय आमी दिल्लो आसा. सर एक गजाल जी आशिल्ली हे बजेट की 6th पेचे बर्डन आशिल्लें त्याच बरोबर लोन्स आशिल्ले आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सरकार अर्थसंकल्प कशें प्रेझेंट करतले असो एक प्रश्न आशिल्लो. सद्याची जर फायनान्शियल परिस्थिती पळयली तुमी एडिशनल टॅक्सीस कांय घालिना, त्याच बरोबर पोरूचे आसात ना प्रोफेशनल टॅक्स आसा, त्याच बरोबर कसिनो वेली लँड कसिनो वेली एंट्री फी कमी केल्या. हातूंतल्यान फायनान्शियल बॅलन्स कशें सादतले गव्हर्नमेंट? गेल्ल्या वर्सा जेन्ना हांवें बजेट प्रेझेंट केल्लें तेन्ना म्हज्यार मोठो प्रश्न आशिल्लो. जवळजवळ 300 कोटी रुपया आमकां वर्साक 6th पे कमिशनाक लागून जाय पडटाले. आनी म्हणून म्हज्या मुखार एक प्रश्न चिंतन आशिल्लें कितें जातलें आमचें.
पूण तातूंतल्यान आमी सही सलामत सुटले आनी म्हाका दिसता खंयच्याच परिस्थितीन गेल्ल्या वर्सा सुद्दां डेव्हलपमेंट सफर जावपाक पावलो ना. किंबहुना रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स ह्यो 100 कोटींनी वाडल्यो आमच्यो. आनी ताका लागून ह्या वर्साक म्हाका दिसता व्हडलेशे प्रॉब्लेम जातले अशें हांव मानना. गेल्ल्या वर्साय आमी व्हडलेशें टॅक्सेशन करूं नाशिल्लें, ह्या वर्साय आमी तशें टॅक्सेशन केलां. कॅझिनो वेलो आमी एक लक्षांत दवर की कॅझिनो वेलो जे फीस आमी कमी केल्या ते आमी केल्या ते फक्त हॉटेलांतले कॅझिनोचे. ऑफशोर कॅझिनोचे फीस कमी करूना, ते 2000च आसा. हॉटेलांतले कॅझिनोचे फी कमी करपा फाटल्यान कारण आसा. सगळे हॉटेलवाले येवन म्हाका तांणी रिप्रेझेंटेशन तेय सांगपाक लागले की जे जे मनीस टुरिस्ट थंय तुका चडशे गोंयकार कोण खेळपाक वचना, जे टुरिस्ट थंय रावपाक येता तांकां ते पॅकेज दितात 2 दिसाचे 4 दिसाचे 3 दिसाचे. त्या पॅकेजांत तांकां ते 100 कॉयनां फुकट दितात. म्हणजे 1000 रुपयाची 100 कॉयनां ते तांकां फुकट दितात. म्हणजे तांणी तांचो हेतू कितें की प्रत्येकान कॅझिनो पळोवचो, कॅझिनो खेळचें. तर जेन्ना ते कॅझिनोत भितर वचपाचो प्रयत्न करतात तेन्ना थंय तांकां सांगतात की 2000 रुपयाची तिकेट काडची पडटा. म्हणजे नॉर्मल टुरिस्ट कितें म्हणटा, अरे 100 कॉयन खेळपा खातीर 2000ची तिकेट आपल्याक कितें, आपूण वचना, व्हर तुजे 100 रुपयाचे 100 कॉयनां. म्हणजे एक्चुअली थंयच्यान तशें आमकां रेव्हेन्यू कांयच मेळना जालो, कारण लोकांनी भितर वचपाचेंच बंद केलें, टुरिस्टांनी भितर वचपाचेंच बंद केलें. म्हणून तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की एटलिस्ट लँड कॅझिनो पळय आसा थंय बेसिकली इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द टुरिस्ट, बिकॉज इट इज ऑल द टुरिस्ट 5 स्टार हॉटेल्सांनी आसा ती 7-8 हॉटेलां आसा जातूंत कॅझिनो आसा. तर टुरिस्ट येवपी आसा ते सगळे फॉरेनर्स आसात किंवा टुरिस्ट आसा. आणि ते जर भितर गेले ना जाल्यार इट एक्चुअली लीड्स टू लुजिंग ऑफ रेव्हेन्यू इन प्लेस ऑफ गेटिंग सम. म्हणून आमी ते तांच्या बाबतींत 2000 वेळान 500 रुपयाचेर हाडले. प्रोफेशनल टॅक्साचे कितें, प्रोफेशनल टॅक्साचे बील गव्हर्नमेंट बील असेंब्लीक आसा. बहुधा पळोवया गरज पडले जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक प्रेझेंट करपाचें, ना जाल्यार डिस्कस करपाचें. असेंब्लीक इंट्रोड्यूस केल्लें आसा. पूण तरी आसतना आमी प्रयत्न करून हातूंतल्यान मार्क काडलो. म्हणजे वेदर इट इज एक्सायजाचो आमचो रेव्हेन्यू गेल्ल्या वर्सा आमी 88 कोटी टार्गेट दवरिल्लें, इट क्रॉस्ड 88 crores. ह्या वर्सा 100 कोटी दवरिल्लें, वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस 100 crores. दॅट मिन्स रेव्हेन्यू आमचो तसो टार्गेट्स दिल्ले ती क्रॉसय जाला. आनी ओवरऑल सिच्युएशन आमचे रेव्हेन्यूचे कलेक्शनाच्या बाबतींत वायटशें ना. ह्या वर्साक सर त्या सामान्य मनशाचेर पोरूचो प्रोफेशनल टॅक्स पडपाक शकता काय शकना, कितें दिसता तुमकां? शक्यतो आमी अवॉयड करतले. आमी आतां अजून पर्यंत आमी ताचेर डिबेट करूना. शक्यतो आमी अवॉयड करतले जाता जाल्यार. आमी तें धरूं ना अशें व्हडलेशें. गेल्ले खेपे आमी सर्वायव जावपाक शकले विदाउट प्रोफेशनल टॅक्स, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ रिजेक्ट टॅक्स. हें नासतना आमी सर्वायव जावपाक शकले. आमी कसलेंच ब्रीच ऑफ हें केलें ना. आमची बरोईंग कॅपेसिटी आशिल्ली ताजे भितर आमी रावले बरो करता आसतना सुद्दां. आमी कसलेंच फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज केले ना. आनी ताका लागून एक बरो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. म्हजे ऑफिसर आसात तांणी बसून म्हजे बरोबर एक सिन्सियर प्रयत्न केल्लो आसा की हें बजेट हें सामान्य मनशाक अपेक्षे प्रमाणे उतरचें, ताजेर कसलो टॅक्स बसचो न्ही. त्याच बरोबर एक शिक्षणाच्या बाबतींत, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत, शेतकऱ्यांच्या बाबतींत एक लिबरल बजेट अशा पद्दतीन आमी मायनिंगाचे जर घेतले जाल्यार थंय प्रॅक्टिकली जर तुमी सांगले की 5 वर्सां भितर ताणें 500 कोटी त्या डेव्हलपमेंटा खातीर घेवपाचे, तशें जर जालें जाल्यार वर्साक ऑन एन एवरेज तांचे 100 कोटींचो हो खर्च न्ही. वॉट इज द आयडिया बिहायंड इट? न्ही, म्हाका दिसता की आतां हाय टायम आसा की मायनिंग इंडस्ट्री शूड रियलायज की इफ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ अ मायनिंग विदाउट एनी हेसल्स, they also have to understand the social feelings of the people living in the villages. आज कशें आसा, मायनीचे ट्रक्स हे खुबशे गांवांतल्यान वतात, बाजारांतल्यान वतात आनी ताका लागून लोकांच्यो कंप्लेनी आसता, रास्ता रोको जाता, बंद करप जाता, तांकां धुल्ल खावचो पडटा. म्हणजे काही भागांनी जर डेडिकेटेड मायनिंग रोड्स काडले, ज्या रोड्सा वेल्यान फक्त मायनिंगाचे ट्रक्स वतले आनी ताजेर तांच्यांनी टॅक्स बसोवपा जाता. म्हणून हांव मायनिंग इंडस्ट्री कडेन हो विशय मांडलो. तांणी मोरलेस म्हाका सहमती दाखयली आनी म्हणून एक स्पेशल पर्पज व्हेकल जर केलें की पयल्या वर्सा तांणी 100 कोटी घाले, खंयचे तरी 1-2 रस्ते घेतले. म्हणजे अशें एक जर 5 वर्सां 500 कोटी हाडप म्हणजे म्हज्या कोतान तें व्हडलेशें न्ही. आनी इट इज नॉट एनी तातूंतल्यान कितें गव्हर्मेंटाक कितें मेळटलें अशें कांय ना. वी से दॅट स्पेशल पर्पज व्हेकल कॅन वर्क. गव्हर्मेंट कॅन बी स्टेक होल्डर इन दॅट. गव्हर्मेंट तांकां बाकीची फॅसिलिटी दिवपाक शकतलो, खंय लँड एक्विजिशन करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ह्यो फॅसिलिटी गव्हर्मेंट दिवपाक शकतलो. सर दुसरी गजाल जी आसा ती धारबांदोड्याचो तालुको तुमी तयार करतात. 11 तालुके आसा आनी तातूंतल्यान हो धारबांदोडा तालुको तयार करपाचो विचार चल्ला. मेन सरकाराची ह्या पुराय गजाली फाटल्यान कितें आयडिया आसा की 11 तालुके आसतना हे सांग्याचो बी काडून भाग काडून हो धारबांदोडा करपाचो? म्हज्या पक्षान असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या मॅनिफेस्टोन
एक ठळक मुद्दो मांडिलो की धार बांदोडा हो बेल्ट आसा, सांगें, पोंडा, धार बांदोडा, सत्तरी ह्या त्या भागांत थोडो बेल्ट जो आसा हो बेल्ट पूर्णपणे मातसो ग्रामीण आसा, सामको ग्रामीण आसा आनी थंयच्यान इवन तांकां सारक्यो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज पणजे येतलो हें येतलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट वता आनी म्हणून पक्षान आपल्या मॅनिफेस्टोक एक घाल्लें की आमचें सरकार येतकीर वी वील मूव इन ए डायरेक्शन to create a separate Dhar Bandoda taluka consisting of all the hinterland areas of some of the other talukas and make a one taluka so that geographically ताजो फायदो तांकां जातलो आनी बाकीच्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स गव्हर्मेंटाचे हे मातशें फास्ट आनी बरे पद्दतीन तांचे मार्फत तांचे पर्यंत पावपाक शकतले. सर एक असा की सायबरिजीचो मेन हे चल्ला की सायबरी स्कीम बंद केली. डेफिनेटलीच तुम्ही स्कुलांतले लॅब्स जो आसात तो स्ट्रेंथन करपाचो विचार करतात, पण सायबरींतल्यान दोन फायदे जाताले. एक म्हळ्यार घरा कॉम्प्युटर पावतालो तो एक मेन फायदो आणि एक त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हळ्यार जो ड्रॉप आउट रेट आसता तोही मातसो कमी जाल्लो. कॉलेजीक वचून कॉम्प्युटर मेळटा म्हणून कितलेशेच भुरगे कॉलेजीक वचपाक लागिल्ले. ते भुरगे आतां परत खंय तरी चिंततले की कॉम्प्युटर मेळना काय जायना कित्याक वचचे स्कुलांक आनी खंय तरी हाजो वायट परिणाम जातलो दिसना. सायबर एजीच्या मार्फत आज पर्यंत म्हाका दिसता 80-90 हजारां घरांनी कॉम्प्युटर्स पाविल्ले आसात. थोड्या घरांनी 2-2, 3-3 सुद्धा कॉम्प्युटर्स पावल्या. आज पर्यंत ह्या स्किमीचें इव्हॅल्युएशन जालें ना. ही स्किमी जे कॉम्प्युटर्स आज जर सर्वे करत म्हाका दिसता आमच्या लक्षांत येतलें की थोडे कडेन कॉम्प्युटर्सच ना, थोडे कडेन म्हणजे हातूंतल्यान ज्या पद्दतीन ही स्कीम इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्ली ती इम्प्लिमेंट जावपाक शकले ना. प्रत्येकाच्या घरान म्हणजे ती म्हज्या कोतान ती स्कीम गरजेवंत भुरग्यांक पुरती सीमीत आसपाक जाय आशिल्ली. सरकार इतले पयशे खर्च करता पूण ताजो एक्चुअल फायदो कितें जाता हें पळोवपाचें आमचे कडेन मेकानिजम ना आनी म्हणून आमकां दिसलें की हे पयशे जर आमी स्कुल्सांचेर इनवॉल्व करत, स्कुल्सांक सांगपा जाता लॅबोरेटरी तुमचे कॉम्प्युटर लॅब्स रातचे लेट पर्यंत ओपन दवरा आनी स्कुल्सांक जें बसून काम करपाक थंय जातलें भुरग्यांक तें म्हाका दिसता घरा कडेन जायत अशें दिसना. मदीं खूब कंप्लेनी येताल्यो की घरा कडेन लोकांक भुरग्यांक येनासता, भुरगे कितें करतात अश्योय कंप्लेनी येताल्यो आनी म्हणूनच सरकारान एक नवे पद्दतीची स्कीम दिल्या की स्ट्रेंथनिंग द स्कूल कॉम्प्युटर लॅब्स आनी थंय आमी वी वील गो आउट ऑफ द वे ऑल्सो टू मीट द डिमांड. संदेश पहिली मुलाखत ही मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्प सादर करतकच आणि त्या हातूंत भितर आमचे कडेन पॅनलिस्ट आसात, इंडस्ट्रीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, एग्रीकल्चराचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात आणि तांच्या मनात कितलेशेच प्रश्न आसतले. मुख्यमंत्री आता तांची पॅनल डिस्कशना भितर पार्टिसिपेट जातले आणि तांचे जर प्रश्न आहा स्टुडिओंतल्यान जर कितें प्रश्न आसात जाल्यार तांची उत्तरां मुख्यमंत्री आता दितले आणि जे कांय प्रश्न आसात आणि अर्थसंकल्प पुराय आयकला त्या प्रमाणे तुम्ही विचारचे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की कसले प्रश्न वेलकम आसात म्हणून. हय प्रमोद, पयलो म्हजो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याक जो मातसो ताजेर आमी येदोच्यान उलयताले प्रकाश बी आसतना संदीप भांडारे आशिल्ले की फर्स्ट टायम मुख्यमंत्र्यान आपल्या बजेटा भितर बाकीची कोणाक कितले पयशे दितात ते सांगले, पूण हातूंतल्यान कितले पयशे शेवटी मेळटले, तूट कशी भरून येतली, तूट कितल्याची आसा आनी एडिशनल रिसोर्स मोबिलायझेशन कितली जातलें हाजी कसलीच आंकडेवारी दिल्ली ना. साधारण एक आमी आंकडेवारी केली तातूंतल्यान आमकां दिसलें की 1000 कोटीची खंय तरी तूट दिसता, पूण ती सारकी घडये नासत. एक्झॅक्टली एडिशनल रिसोर्स मोबिलायझेशन कितली जातलें हातूंतल्यान? हांव म्हजे कडेन आतां एक्झॅक्ट स्टॅटिस्टिकल डेटा ना. स्टॅटिस्टिकल डेटा जाय जाल्यार हांव तुमकां मागीर दिवपाक शकता. असेंब्लीचे डॉक्युमेंट्स पळय जे दिल्या ताजेर सगळें हें आसा. पूण हें बजेट हें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आसा. हातूंतल्यान प्रायमरी डेफिसीट पॉझिटिव्ह आसा आनी फिस्कल डेफिसीट जे पोरूच्या वर्सा जवळ जवळ 800 कोटीचेर पाविल्लें हें ह्या वर्सा 600 कोटीचेर पावतलें अशी म्हाका खात्री आसा. ओके दिगंबर बाब, आमी आमचे कडेन हांगा पॅनलिस्ट आहात, तांचे प्रश्न घेवया आनी तुमकां प्रश्न विचारतले. म्हाका दिसता नितीन कुंकळकार आसात ते विचारपाक सोदता तुमकां. माननीय मुख्यमंत्री, तुमकां पयलें म्हणल्यार अभिनंदन. एक तुमी अत्यंत बरें बजेट प्रेजेंट केलां आनी आमचे महत्वाचें म्हणल्यार जे चेंबर ऑफ कॉमर्सान तुमकां जे खुबशीं सजेशनां दिल्लीं आमच्या प्री बजेटाक लागून ती तुमी इनकॉर्पोरेट केल्यात, हाजे बद्दल तुमचे धन्यवाद तुमकां. आणि तातूंत एक म्हणल्यार आतां तुमी आयडीसीच्या बद्दल जे you mentioned about IDC that vacant plots which are unutilized for very long, that you have agreed to set up a task force. Only our request is they should